Increasing corona cases and lockdown situation has made people difficult to move out of their houses. Going to a hospital or medical store has been so difficult. But now, no worries. Contact Apna Bhada. Apna Bhada offers you free car service in this pandemic time. Call us or WhatsApp us. नमस्कार. गोवा टुडेत दत्तराज नायकाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. वादळाच्या धपक्यान हालिल्ली लायट उदका पुरवण अजून सारकी जाग्यार पडना. वीज खात्याक 25 कोटींचो फटको. फायर ब्रिगेडीचो 1.5 कोटीच लुकसाणीचो अदमास. गोंयांत येतल्यांक कोविड निगेटिव्ह सक्ती जायच. हायकोर्ट ठाम. सरकाराचे विनवणेक न्हयकार. तिसरे ल्हारेची तयारी. वाशिना वखदां पुरवणेचेर सुनावणी सोमारा. अठरा ते 44 वर्सांचे पिराय गटाक बुधवारा सावन वाशिना दुसरो स्लॉट उक्तो. शेनवार मेरेन वाशिनांची मोहीम. उरल्यार आयतार सोमाराय लोकांचो बरेपैकी रिस्पॉन्स. फोंड्या बीजेपी आड बीजेपी. नगराध्यक्षाचे वेंचणुकेक बीजेपीचो रितेश रवी नायक पडलो. बीजेपी गटाध्यक्ष कोल्वेकार गोवा फॉरवर्ड मोगोच्या तेक्यार नगराध्यक्ष. शिकेरी मयेचे गोशाळेक वादळ. उटंगराचो धपको. वीज पडून 16 गायी गेल्यो. कितल्योश्योच जखमी. शेड शेणी जळन साऱ्याचे शेण गेले. गोशाळा मागता आदार. कोविड उपचारांतल्यान प्लाझ्मा थेरपी रद्द. प्लाझ्मा थेरपी तितली परिणामकारक ना. अयोग्य वापरूय जाता. तज्ञ गटांचे शिफारशी वेल्यान केंद्राचो निर्णय. आनी 3 दीस बंद आशिल्ले बेळगांव होलसेल भाजी मार्केट बुधवारा सावन उक्ते. वेवस्था सारकी ना म्हूण ट्रेडरांनी दवरिल्ले बंद. प्रशासना बरोबर बसका. प्रस्न मिटलो. गोंयाक थाकाय. वादळाच्या धपक्यान हालिल्ली लायट उदका पुरवण 2 दीस जाले तरी सारकी जाग्यार पडना. कितल्याशाच वाठारांनी अजूनय लायट उदक ना. लायटीच्या खात्याक 25 कोटींचो मार बसला. स्टाफ दीस रात वावुरता. 80% काम जाला. उरिल्ल्यांकय राती मेरेन लायट येतली. ते खेरीज फायर ब्रिगेड सर्व्हिसेनूय 1.5 कोटींचे लुकसाणीचो रिपोर्ट दिला. शेतां भाटां आनी घरांचेय मोठे लुकसाण. वादळान पुराय गोयचे इन्फ्रास्ट्रक्चर खासा करून लायटीच्या खात्याचे मोठे लुकसाण जाला. लायटीच्या खात्यान केल्ल्या अदमासा प्रमाण गोंयभर सुमार 1000 लो टेन्शन पोल्स पेड्ड्यार जाल्यात. 11 केवीचे 100 पोल्स, 33 केवीचे 5 ते 6 टावरांक लुकसाण. 500 ट्रान्सफॉर्मरात फॉल्ट. कितलेशेच किलोमीटर केबल पेड्ड्यार जाला. वीज खात्यान 80% सुवातींनी लायटीचे प्रश्न जाग्यार घाले. उरिल्ल्या वाठारांनी बुधवारा राती मेरेन सप्लाय जाग्यार घालपाचो यत्न चल्ला. खात्याक सुमार 25 कोटींचो फटको बसला. लायटीच्या खात्या प्रमाण फायर अँड एमर्जन्सी खात्याकूय संकटात दीस रात काम करचे पडले. वचत थंय झाडां मोडून पडपाचे कॉल्स. खात्याक सुमार 1387 एमर्जन्सी कॉल्स आयिल्ले. 588 कॉल्स अटेंड केले आनी 788 सुवातींचेर बॅकलॉग. अजून काम चल्ला. चडशा घरांचेर आनी लायटीच्या ट्रान्सफॉर्मर तशेंच खांब्यांचेर झाडां पडिल्ल्यान खात्याक कॉल्स आयले. सुमार 1.5 कोटींच्या लुकसाणीचो अदमास. वादळान दणको दिल्ल्या वाठारांनी आमदार, मंत्री, पंच, नगरसेवक आपापल्या वाठारांनी वेवस्था जाग्यार घालूंक 2-3 दीस जाले वावुरतात. 2 दीस जाले ते आतां पयरच्यान तुका हें जाल्लें पळय न्ही, सायक्लोन जाल्लो तेन्नाच्यान सगळ्यांक प्रॉब्लम जाला लायटीचो आनी हाजो. उदक मरे सकाळीं आयिल्ल्यान परतो प्रेशर कमी जालो. लोकांनी परतो फोन केलो आमच्या फोनाक. मातशें टँकर लोकांक ते दिवपाकूच जाय न्ही. हांव ते टँकर हाडून घालीत आसा सकाळच्यान. दुसरो टँकर कितले दीस जाले आतां उदक? कालच्यान ना. काल म्हणजे पयरच्यान ना, आयतारच्यान तुका उदक कमी जाल्लें सगळ्या लोकांक. पयरच्यान दिवपाक लागला तूं? पयरच्यान दिवपाक लागलें. चालू आसा म्हजें.
झाडां कट केली पयर आतां उदक दिवपाक लागलो. सायक्लोन जाला आनी पावस पडलो पळय तातूंत ह्या एरियांत हॉटेलांतून जावन आमच्या सगळ्यांच्या घरांनी गिरांनी दुकानांनी उदक गेलें. म्हणजे आज हांवें सकाळीं कलेक्टराक वचून मिटींग जाल्ली तेन्ना सांगलें तांकां इन्स्पेक्शन करप म्हणून आज एडिशनल कलेक्टर कोकण रेल्वेचे ऑफिसर म्युन्सिपालिटीचे इंजिनियर सगळे हांगा इन्स्पेक्शनाक घालता. कोकण रेल्वेन आपल्याले भितरले वाटो ड्रेनेज बिनी तांचे चोकअप जाता. उदक वचना, उदक सगळें हांवें डायवर्ट. आतां तांणी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की 4 दिसां भितर तांणी भितरली तांची ड्रेन चालू करपाची, लिफ्ट करपाची, फूल सगळीं झाडां बिडां ट्रीम करपाची आनी तांची सगळीं झाडां रस्त्यार पडटा ती तांकां ट्रीम करपाची ऑर्डर दिल्या. आनी भायली ट्रेन आहा ती ही ट्रेन पळय आसा मेन ट्रेन हांगाची सायडीची ही ट्रेन म्युन्सिपालिटीचे स्टाफ घालून वर्कर्स घालून ही ट्रेन ते लिफ्ट करता. हांवें भरपूर म्हणला 40 वर तरी हेई कडेन उलयतना हेई म्हणू लागलो आपल्या कडेन सारके रेकॉर्ड ना की कितली पोल कितले डॅमेज जाल्यात. आयज मुद्दाम आमी हांगा पेड्यान आयज हांगा भरपूर लायनी तुटल्या ते मातशें चॅक करपा खातीर हांगा ट्री ट्रिमींग झाडाची कितें लायनीचेर पडल्या ती कातरपाक ही वांगडा आमी हांगा आयिल्ले. सो जाता तितले आमी आयज दिनपार आयज सांज मेरेन थोडे तरी म्हापशान थोडे जागे जे आसा क्लियर आसा तांकां आमी लायट चालू करपाक ट्राय करतले. आमी सुद्दां ऑन फिल्ड आसा, काम करीत आसा. सो डॅमेज इतले जाला ते आमच्या हातींतले भायर आसा, डिपार्टमेंटाच्या हातींतले भायर आसा. सो करपाक मातसो टायम दिवचो लोकांनी मातशें समजून घेवचें कारण उदकाचो प्रॉब्लम जालो. सो लायट जितल्यान येना तितल्यान आमी उदीक पंपींग करूंक शकना. सो मेन स्टेप बाय स्टेप आमी जे आसा ते चालू करतले आनी पावर सोडपा खातीर ट्राय करतले. खूब कडेन झाडां पडलीं, खांबे पडले आनी स्टाफ कमी आसल्या कारणान आमच्या स्टाफान बरे भशेन इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान बरे भशेन मॅनेज करून खंय तरी विथीन 2 days लायट दिवपाक लोकांक हातभार लायलो. तशेंच आमचे तरणाटे भुरगे आशिल्ले, गांवचे लोक आशिल्ले तेमी डिपार्टमेंटाक ताजो सपोर्ट दिवन हें काम जालें. आयज नवो ट्रान्सफॉर्मर आयिल्लो आसा. कोरगांव भालखाजनात विनायक गावडेच्या घराचेर झाड पडले, ताकाय मार लागलो. काल ते वारान आमच्याकडे आंबो पडलो घराचे आंबाळे 50,000 नुकसान झालं आणि म्हाका बी सवण लागलं. पोट बी सवण पडलें आनी हांव हॉस्पिटलांतून आत्तां येयला घरा. कितें गव्हर्मेंटान आमच्या पंचान सांगले येता येतलो येवन फोन गेला म्हाका. सारकें हातीक बी सगळे पोट पडले, सगळे डॅमेज जाल्ले. काल अर्जांक 3 हांगा शेतां भाटां रोवपी वावुरतल्यांचेर संकट. ह्या वादळान आतां हांव सद्या पयलीं तर सगळी भाजी घातलेली आसा, भाजी ल्हान आसा, तेच्या शिवाय काडपाचें वेपार आसा आनी कमीत कमी 50,000 कशें आतां लॉस आसा. आतां हें लॉस आमकां कोण दिता, कोण दिवंक शकना, गव्हर्मेंट तर आमकां दिवंकूच शकना. आतां तेंचे कडल्यान फायदो कोण घेता, मोटरसायकल भाडी मारता, ते जोडटा वयल्यान गव्हर्मेंटा कडेन डिमांड करता आमकां कितें तरी पळय. आतां आमकां कोण पळयता. आतां शेताक आतां ही हाडूंक जाय, खत हाडूंक जाय, शेताची मशागत करूंक जाय, आतां मशीन घालूंक जाय, ते मागीर लावंक जाय. हे आतां आमकां हे उत्पन्न हांगा मेळटलें ते वादळान गेले सगळे बुडोवन. जास्त प्रमाणांत हांगासर 20-50 जाण हे सायडीन आसा, मागीर ते सायडीन आसा, मागीर ते फुडले सायडीन आसा, अशें सगळें आसा. म्हणजे सगळ्यांची पळोवपाक कोण येता. आमची जी भात शेती आहा तेतूर आतां आमी तरवो घालतलो तर पाणी और मोठा भरला. म्हणजे जवळ जवळ 2-2.5 मीटर पाणी भरना मळ्यान. दुसरी म्हणजे हेची लुकसाण मोठाच जाला. माडांचा, खोपरीचा, गारपां कुपळान पडले. सुपारी होती ती सगळी झाडान गेली. ह्या जावन वाजळान एकामेकाक वाजळान मोडानय गेली, झाडान गेली, माड पडले. माडाचे नारळ सगळे आडसारां सुद्दां पडले. म्हणजे माडाचो एक ह्या चुट्टा रावंक ना अशी तरेन वादळ जाला आनी भयंकर लुकसाण आमच्या शेतकऱ्यांचा जाल्लो आहा. गव्हर्मेंटान काय तरी बघून परती लुकसाण भरपाई दिवची शेतकऱ्याक. कोणाची घरार झाडां पडलीं, खुबशे घरार झाडां पडले, पत्रे गेले उबान. खूब लुकसाण जालां कोरगांवान, म्हणजे कल्पनेचे फार लुकसाण जाल्लें आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. राज्यांत कोविडान परिस्थिती सारकी ना. गोंया भायल्यान येतल्यांनी कोविड निगेटिव्ह दाखलो दाखोवचोच पडटलो म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केला. गोंयांत भायल्यान कितलोसोच लोक लेबर कामाक येतात. निगेटिव्ह सर्टिफिकेटीत सूट दिवची म्हूण गोंय सरकारान कोर्टा कडेन मागिल्लें. हायकोर्टाक सरकाराचो आर्ग्युमेंट पटलो ना. तिसरे ल्हारेची तयारी, बाकीचे इशूंचेर सोमारा सुनावणी. कोविडाचे दुसरे ल्हारांत गोंयांतली परिस्थिती हाताभायर वचूंक लागिल्ल्यान हायकोर्टान गोंया भायल्यान येतल्यांक 72 वरां मेरेन आदलो कोविड नेगेटिव्ह दाखलो सक्तीचो केल्लो. गोंय सरकारान तातूंत सूट दिवची म्हूण याचिका घाल्ली.
गोंयांत भायल्यान कितलोसोच लोक कामाक येता तांचे खातीर सूट जाय म्हूण सरकारान आपली बाजू मांडली. हायकोर्टाक आर्ग्युमेंट मानवलो ना. फुडें सरकारान जाय जाल्यार परिस्थिती पळोवन परत याचिका घालची. सध्या निर्बंध आसा ते आसुनी म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केला. हायकोर्टात कोविडा विशीं वेगवेगळ्या इश्यूंचेर एकठांय सुनावणी चल्ल्या. Today's hearing before the High Court was regarding the application filed by the state government asking for variation of the 6th May order passed by the High Court, where it was made mandatory for people visiting Goa or entering the state of Goa to obtain a COVID negative certificate 72 hours prior to their travel. Now, this order was later on modified by the Honorable High Court based on the applications made by the state government, where essential services, essential goods were allowed to be brought in by persons who did not requiredly carry a COVID negative certificate. Now, the state government had moved its application now asking for a complete waiver of the restriction imposed by the High Court. This was today dismissed by the High Court and the order will follow tomorrow, but the order was pronounced today in the open court that the applications are dismissed. But the state government has been granted liberty to now file an application afresh as and when the time and the need arises. But at the moment, the High Court is of the view that there should be restrictions on people who are entering and there should not be a free-for-all entry. कोविडाचे तिसरे ल्हार भुरग्यांक बादूंक शकता ताचेर तयारी जाय म्हूण एक याचिका आयिल्ली. ती याचिका वाशिना, वखदां पुरवण तशेंच बाकीचे इश्यूंचेर कोर्टांत सोमारा सुनावणी जातली. The matter is now adjourned to Monday when the High Court will address to the other issues that are involved in the petition, which includes the issue of vaccination, the life-saving medicines, but most importantly, the impending third wave and the necessary preparations which have to be done to it. Because now, as we understand, the first wave affected the elderly, the second wave has affected the young, and the third wave is likely to affect children. So there will be need of more pediatric ICU wards and other such arrangements done in state of Goa, which the High Court will be hearing and seeing what preparations have been done by the state government, and accordingly orders will be passed whatever is necessary for those preparations to be done. ते वटेन एक्टिव्हिस्ट जीएमसीत वॉर्डांनी सर्व्हिस अजून जाय तशी जाग्यार पडूना म्हूण एक गजाली वाऱ्यार घालीत आसात. सिसिलाचो व्हिडिओ. We are all family members of ICU patients. It is 3:30 in the afternoon आणि आमकां जेवण मेळोंक ना. We have not got lunch for our family members who are in ICU. Tenka kal rati son from yesterday 3 meals was on liquid diet. Tenka solid food azun pasun diung na. They have taken this decision of liquid food without our consultation. We are not given electrical points. Ata ami kitle jan covid ha inga, kitle jan negative ha inga, we don't know. Pun amka hot water मेळना हांगा. We don't get hot water. Plus आमकां electrical points कांय ना हांगा. They have closed all the other rooms where there is electrical point. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 18 ते 44 वर्सांचे पिराय गटात कोविड वाशिना दिवंक दुसरो स्लॉट उक्तो. लोकांचो बरे पैकी रिस्पॉन्स. बुधवारा सावन शेनवार मेरेन वाशिनांची मोहीम. वाशिना उरल्यार आयतार सोमाराय दितले. ह्या वयोगटांत 8,500 लोकांनी आतां मेरेन वाशिनां घेतल्यांत. सगळ्या गटांनी मेळून 4.25 लाखां वयर डोस दिवन जाल्यात. मजगतीं कोविडान आनीक 45 गेले, तातूंतले 26 जीएमसीत. 18 ते 44 वर्सांच्या लोकांक गोंयांत 32,088 वाशिनां आयल्यात. 8,000 पयल्या स्लॉटांत दिवन जाली. कोविड वाशिनां दिवपाक बुधवार सावन सुरवात जाता. शेनवार मेरेन 4 दीस वाशिनां दितले. गोंयांत ह्या गटांत वाशिनांचे मोहिमेक बरो प्रतिसाद मेळटा. कोविन पोर्टलाचेर उक्ते जाता सर स्लॉट फूल. 18 ते 44 वर्सांच्या 8,500 लोकांनी आतां मेरेन वाशिनाचो पयलो डोस घेतला. सगळ्या वयो गटांतले धरून आतां मेरेन 4,30,000 वयर वाशिनांचे डोस दिल्यात. मजगतीं गोंयांत कोविडान आनीक 45 गेले. 26 जाण जीएमसीत, 11 जाण दक्षिण गोंय डिस्ट्रिक्टात सोंपले. कोविडाचे 1358 नवे दुयेंती. पॉझिटिव्हिटी रेट 35% लागीं. गोंयकारांक एमर्जन्सी उपाय म्हूण कोरोना प्रतिबंधक आयवरमॅक्टिन पिल्लां दितले म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेन जाहीर केल्लें. जीएमसी आनी बायलां आनी भुरग्यां कल्याण खात्या वरवीं लोकां मेरेन आयवरमॅक्टिन पावोवपाक सरकारान सुरवात केल्या. अंगणवाडीच्यो सेविका घराघरांनी आयवरमॅक्टिन पावयतल्यो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फोंड्या बीजेपी आड बीजेपी. नगराध्यक्षाचे वेंचणुकेक काँग्रेस आमदाराचो पूत बीजेपीचो
रितेश रवी नायक पडलो. फोंड्या बीजेपी गट अध्यक्ष शांताराम कोलवेकार गोवा फॉरवर्ड आनी मोगोच्या नगरसेवकांचो तेंको घेवन जिखलो. 5 मोगो जाल्यार 2 गोवा फॉरवर्डाच्या नगरसेवकांनी ताका तेंको दिला. बीजेपीचे 6 नगरसेवक रितेशा बरोबर रावले. बीजेपी वर्सीस बीजेपी अशें इलेक्शन जालें दिसता. पण कितें दिसता तुमकां? तुमी पार्टी अध्यक्ष आशिल्ले, ऑपोनंटूय रावल्लो तो बीजेपीचोच तुमचो एक घटक आशिल्लो. सो हें कितें काय म्हणटा ऑपोजीट हें इलेक्शन कशें कितें? जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जालें म्युनिसिपल म्हणजे नगराध्यक्षाचें, तेन्ना हांवें म्हाजी इच्छा व्यक्त केल्ली. हांवें पार्टी कडेन इच्छा व्यक्त केल्ली आनी हांगा इच्छा व्यक्त केल्ली की म्हाका चेअरपर्सन जावपा जाय. तुमकां कारण जें आसा तें अदर सांगलेलेंच आसा. कितलीं वर्सां हांव जालीं पार्टी कडेन काम करीत आसा आनी हें काम करीत आसतना हांवें खंयचेंच अशें काम करूं ना की जेच्या पार्टीक धक्को लागतलो. आनी हें म्हाका दिसता की हांवेंय हें काम पार्टीक धक्को लागपा सारकें कांयच काम केल्लें ना. कारण तांकां सांगूनच हांवें हो फॉर्म भरलेलो आसा. आनी हें करता आसतना जेन्ना बाकीचे नगरसेवक म्हाका जेन्ना सपोर्ट करता तेन्ना हांव तांकां ना म्हणपाक शकना. तुमी आतां कोणा कडेन हांव समर्थन मागपाक शकता की ऑलरेडी समर्थन करता तांकां समर्थन तुमी घेवं नाका अशें म्हणटालो. अन्याय जालो सो जेन्ना म्हाका ताणें मुखार काडलो ना तेजेर म्हाका अन्याय जालो सो दिसता. रावतले काय हांव आजुनूय पार्टीन आसा. एका मनशाच्या स्वार्था खातीर एक बऱ्या मनशाक जो काम करतालो ताका देंवयलो म्हणून आमकां युनायटेडली हांव व्यंकटेश नायक ताजे आभार मानता. कारण ताणें आपलें उतर घट धरलें. हांव म्हज्या 5 कावन्सिलर प्रदीप नायक, गिताली, अमिना, सीमा, जया सावंत, शिवानंद, विन्सेंट हे सगळ्यांचे आभार मानता. कित्याक दादा हो घट रावलो, ही 5 जाण घट रावली आनी आज आमी परत दाखोवन दिलें की पणजेच्यान कितले फोन येवं, खंयचे प्रेशर येवं, जर युनायटेड लोकल लिडर्स फोंड्या एक रावत जाल्यार फोंड्याची उदरगत जरूर जातली. परत एकदा सगळ्यांचे मनापासून अभिनंदन करता ज्यांनी कोणी बाब कोलवेकारा हातभार लायलो. मागीर ते गोवा फॉरवर्डचे बाब व्यंकटेश नायक आसूं, आमचो डॉक्टर केतन भाटेकर मोगो पक्षाचो किंवा बाकीचे मोगो पक्षाचे, आनी त्या शिवाय अपक्ष आनी कोणी जर आसा जाल्यार तांचोय जो पाठिंबो मेळ्ळो त्या बद्दल त्यांचे मनापासून अभिनंदन करता. आनी सदांच जी कामां आमी समाजाची करता ती अशीच चालू उरतली अशें म्हणटात. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळुया. बढ़ते हुए कोरोना और लॉकडाउन के कारण आपको आने जाने में हो रही है मुश्किल? चिंता ना करें, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में अपना भाड़ा आपको मुफ्त की सुविधा उपलब्ध कर रहा है। सुविधा पाने के लिए तुरंत कॉल करें या व्हाट्सएप करें। शिकेरी मयेचे गोशाळेक आयतारा वादळ आनी उटंगराचो मोठो धपको. वीज पडून 16 गायी गेल्यो, कांय जखमी. वाऱ्यान गोशाळेची शेड काबार, पत्रे जाळी हुबून गेली. 10 लाखांचे लुकसाण. ते भायर शेणी, साऱ्याचें शेण, मसणभुंयेक शेणाचें जळण असो विकपाचो म्हाल, गोरवांचें खाण गेलें. लोकांनी सरपंच, झेडपी, आमदार, मुख्यमंत्र्यान आदार करचो म्हूण गोशाळेचो उलो. विजेचो कडकडाट जालो आणि आमी घरा कडेन सकयल जेवपाक बसलेले तेन्ना ते वीज जे आसा, लायटनिंग जे आसा ते हांगासरूच कोसळ्ळे अशी आमकां शंका जाली. पूण दुसरे दिसा सकाळी येवन पळयता जाल्यार आमची जवळ जवळ 16 गोरवां जी आसा ती ऑन द स्पॉट मेल्ली आसा आणि कांयशी गोरवां जी आसा ती म्हाजी इंजर्डूय बीन जाल्ली. हारीतसर पंचनामा जो आसा तो केल्लो आसा. त्यो शेडी ज्यो आसा त्यो उबोन गेल्ल्यो आसा. गोशाळा जी आसा ते पत्रे जे आसा ते सगळे उबोन गेले. काम चालू आसा हे सुद्दां आमचे हांगासरले पत्रे जे आसा ते उबोन गेले आणि कांयशे नेट घातलेले आसा ते सगळे तुटून गेले, पिड्ड्यार जावन गेले. गोशाळा आमची स्वताच्या पांयाचेर उबी रावची म्हणून आमकां मुख्यमंत्र्यान उलो दिल्लो फाटल्या वेळा आणि तेन्ना पासून आमी हांगासर शेणी मोठ्या प्रमाणान केल्यो.
स्मशाना खातीर जी शेणा पासून लाकडां जी आसा ती तयार केली, पोट तयार केले, विविध प्रकारचे खत तयार केले, पूण ते सगळे जे कितें आसा पळय ते आमचे सगळे व्हांवून गेले. 9,70,000 हो जो आमचो शेडीचो, आनी जे आमचे तेंचे खाण जे आसा ते खाण आमचे सगळे पिड्ड्यार जाले. जवळ जवळ 10 टन पतंजलीचो पशु आहार जो आसा तो आमचो पिड्ड्यार जाल्लो आसा. त्याच्याच बरोबर कोडबो जो आसा तो पिड्ड्यार जाल्लो आसा. आणि हो कमीत कमी खर्च जो जे कितें आसा ते आमी हांगासर 9,70,000 अशें म्हणटा, पूण प्रत्यक्षान तो खर्च खूब मोठो आसा. गांवचे सरपंच बरोबर आमचे झेडपी, आमचे गांवचे MLA, मुख्यमंत्री यांच्यांनी हितूर मातशें सकल लक्ष घालचें आणि गोशाळेक आपले परीन डिझास्टर्स मॅनेजमेंटाच्या माध्यमातून जी कितें मोठी मदत करूंक शकता ती करची. तीन दीस बंद आशिल्ले बेळगांवचे होलसेल भाजी मार्केट बुधवारा सावन उक्तें जाता. मंगळाराय बंद उरलें. गोंयांत एकूय गाडी भायर सरली ना. वेवस्था सारकी नाशिल्ल्यान मार्केट बंद दवरपाचें ट्रेडरांनी थारायिल्लें. मंगळाराय मार्केटांत हाडिल्ली भाजी उखल नाशिल्ल्यान वाट लागली. सांजे प्रशासना बरोबर बसका जाली. बुधवारच्यान मार्केट उक्तें करपाचें थारलां. बेळगांवच्यान खासा रिपोर्ट. हांगासर आमकां एकय गाडी दिश्टी पडना, हांगा एकय शेतकरी दिश्टी पडना. फक्त 1-2-4 कर्मचारी तितलेच आसात APMCचे. ज्या APMC कामगारांनी सांगल्या भशेन आयज सकाळी ज्या शेतकऱ्यांक खबर नासली, हाच्या बंद बद्दल म्हायती नासली, ते कांय मेस्कोच गाड्यो हांगा सकाळी 5:30-6 वाजता आयिल्ल्यो आनी तांणी आपल्या कडेन आशिल्लो जो माल आहा तो माल तांणी हजर असल्या लोकांक वांटून ते परते गेले. पूण त्या उपरांत हांगा एकय गाडी दिश्टी पडना. हांगा आयज टोटल हे मार्केट क्लोज्ड आसा, हे बंद आसा. आनी ह्या पासत आयज गोंयां एक सुद्दां गाडी ह्या मार्केटांतल्यान वचूंक ना अशें वेपारीने म्हाका सांगले. तर परिस्थिती खूब गंभीर आसा. प्रशासना सांगाता वेपाऱ्यांची बैठक जावपाची आसा. त्या बैठकीन कितें निर्णय जाता ताचे कडेन सगळ्यांचें लक्ष आसा. केंद्रान कोविड उपचारांतल्यान प्लाझ्मा थेरपी रद्द केल्या. राष्ट्रीय पावंड्यावेल्या तज्ञ गटान कोविड दुयेंसांचेर उपचारा विशीं सुधारीत मार्गदर्शक तत्वां जारी केली. तातूंत प्लाझ्मा थेरपीचो उल्लेख ना. एम्स, ICMR आनी भलायकी मंत्रालयाच्या तज्ञ गटाचे शिफारशी वेल्यान हो निर्णय जाला. प्लाझ्मा थेरपी तितली परिणामकारक ना. कांय कडेन तिचो खंय अयोग्य वापरूय जाता. बरे जाल्ल्या कोविड दुयेंतींच्या रक्तांतल्यान प्लाझ्मा वरवीं एंटीबॉडीज काडून कोविड दुयेंतींची प्रतिकार क्षमता वाडोवपाचे प्लाझ्मा थेरपी वरवीं उपचार करताले. पूण नव्या कोविड व्हेरियंटाच्या लारांत ही उपचार पद्दत तितली परिणामकारक दिसना. कांय कडेन खंय प्लाझ्मा थेरपीचो अयोग्य वापरूय जाता. तज्ञ गटाच्या सल्ल्यावेल्यान केंद्रान ही उपचार पद्दत रद्द केल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.